मंगळा भावा भयणीनो, जेजूची कूड इगोर्ज मात महासभा आमी ताचे सांदे तर इगोर्ज ही जेजूची कूड जाल्यार जेजू आमचे मदें आसा, आमच्या भितर आसा. आनी जेन्ना आमी मागण्यांचें जिवीत करता, आमचें जिवीत सदांचें जिवीत मागण्यांचें जिवीत जाल्यार आनी जेजूचे मांदामेंत आमी पाळले जाल्यार ताचे शिकोवणे पोरमाणे जियेले जाल्यार जेजू म्हणटा हांव तुमच्या बरोबर सासणाक आसतलो आनी जे म्हजे मांदामेंत पाळटात आनी म्हाका साक्षी दितात तांकां हांव दर्शन दितलो. तर हो जेजू आपले कितें म्हत्वाचें कार्य करता आसतना वो आपोस्लांक वेंचून काडटा आसतना मागणें करतालो. सदांचें काम सदांचें कार्य करचे आदीं सकाळी पारार मागणें करतालो. खंयचोय दोंगरार वचून वर एक शांत जाग्यार सुरवातीच्या दिसाक आनी उपरांत सांजचे देवाक आर्गां दिवन तो ताणें ताच्याच तो बाप्तिस्म घेवच्या आदीं ताणें मागणें केलें. ताचें आपोस्ल कार्य सुरू करच्या आदीं ताणें मागणें केलें आनी ह्या 12 जाणांक आपोस्लांक खातीर ते विंचून काडूंक ताणें मागणें केलें. ताच्या शिसांकूय ताणें प्रश्न घातलो, हांव तुमकां कोण? ताचे लागीं मागणें केलें, ताणें विचारलें. मागीर जेरुजाल्याक ताका खबर आसली खुर्साचें जिवीत सोंसूंक पडटलें म्हूण जेरुजाल्या वयच्या आदीं मागणें केलें. जेत्समानी गार्डन जार्दिनान ताणें मागणें केलें देवा लागीं जाता ते भाशेन ताचे दूख त्रास पयस करूंक. आनी खुर्सारूय हुमकळटना आसतना ताणें मागणें केलें. आमच्या जिवितांत मागण्यांचो जागो खंय आसा? मागणें जावन आसा एक सोयरीक देवाताय, ती जावन एक लायक अ चॅनल. करंट पास जाता तो आमकां दिसना, पूण मागण्या वरवीं आमचे देवाताय संबंद जाता. पाद्रींक सांतांक साक्रामेंता वरवीं आमी वयत देवाक देवा लागीं मागता. तरी जेजून आमकां आपली मोगाचीं केल्यात आनी आमकां देवा बापाताय देव बापा वयताय डायरेक्ट मागणें करूंक आमकां संदी दिल्या. सो आमच्या सदांच्या जिवितांत जेजू आमच्या बरोबर आसा. आमचेच इगोर्ज ताचे महासभेन आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी ताचें उतर पाळलें जाल्यार ताचे मांदामेंत आमी पाळलें जाल्यार तो आमकां ताचें दर्शन दितलो.